केरी फोंड्या शेनवारा राती स्वयं अपघात। दुचाकीचो लायटीच्या खांब्याक धपको बशिल्ल्यान अडकोण बाणास्तेच्या रजत सतरकार ह्या 21 वर्सां पिरायेच्या पुलिसाक जाग्यारूच मरण आयले। अपघातान मरण पाविल्लो चलो हालींच पुलिशेन कॉन्स्टेबल म्हूण भरती जाल्लो। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। सध्या मी आता आर्ल केरी हांगसरल्या सातोड्या ह्या गांवांत जे राती 2 वरांचेर एक भिरांकूळ अपघात जाल्लो। एका स्वयं अपघातात एक तरणाटो पुलीस म्हणजे नव्यानच भरती जाल्लो पुलीस रजत अशोक सतरकर व अडकोण बाणस्तारी तळे हांगा रावपी तो मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण काल राय हांगा तो फुटबॉल एका व्हॉलीबॉल मॅचीक गेल्लो। तो राती परतता आसतना 2 सुमार तो दुचाकी वयलो ताबो सुटलो काय कोणें ताका धडक दिली हें अजून कळोंक ना। हांगा तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळयता हांगा एक लायटीचो खांबो आसा। ह्या खांब्याक जी धडक बसली आनी ताका आगटाक मरण आयलें। सध्या हो रस्त्यावेलो लायटीचो खांबो सामको भिरांकूळ परिस्थितीन आसा, रस्त्याक तेंकून आसा। हांगा आनीकूय अपघात हेजे पयलीं हांगा जाल्ले आसा। थळाव्यांची मागणी आसा जाता तितले बेगीन हो खांबो हांगसरल्यान हालोवचो आनी जी जिवीत हानी जाता जो अपघात जाता ते टाळचे। गोमंतक टीव्ही खातीर सातोडे केरीच्यान शेखर नायक।